आयताराक सकाळी पणजे चर्चीकडे एक दुखद अशी घटना घडली. तितून म्हटल्यार एक 20 वर्सांचे चेडू भुरगें तेजेर झाड पडोन तेजी थंय मृत्यू जाली. जाल्यार तेजे फाटल्यान मागीर सीसीपी आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान अशें ठरयलें की ही जी झाडां आसात पणजे जी सगळीं झाडां आसात ती सगळीं जी डेंजर झाडां आसात ती कट करपाची म्हणून. जाल्यार ती आतां कट करपाची थोडी ट्रीम करपाची अशें डिसिजन घेतलें. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात आमी आसात कांपालार. कांपालार ही रोड सायडीक इतली वर्सांची इतली वर्सां पयलींची जी हिस्टोरीक अशी झाडां म्हटल्यार एक पणजेकारांची एक अशी निशाणी म्हणटा तशी ही झाडां आनी वताक सुद्दां मे म्हयन्यान सावळी दिवपाची ही झाडां. जाल्यार ही झाडां आयज आमकां खंय तरी ट्रीम करतना दिश्टी पडटात. जाल्यार ही झाडां जेन्ना ट्रीम करतात तेन्ना मनान एक अशी खंत येता की ही जी झाडां आसात ती झाडां ह्या झाडांचीच चूक काय कितें. काय स्मार्ट सिटीचें जें काम आसा त्या कामान हांगा खंय तरी ही झाडां खंय तरी दामून उरल्यात आनी तेंचे मूळ सगळें कॉन्क्रिटायज जाल्लें आसा. ताका लागून ही झाडां आयज पडटात अशे खुबशे एनवायरमेंटलिस्ट म्हणटात. पूण ही जी बरी बरी जी हिस्टोरीक अशी झाडां आसात ती आयज झाडां ट्रीम जाता तें पळोवन खूब अशें दुख्ख येता. आनी हेजेर सुद्दां गव्हर्मेंटान सुद्दां हेजेर खंय तरी चिंतपाक जाय की ही सगळीं झाडां पडटात ती कित्याक लागून पडटात आनी ती कशी पडटात. गोमंतका खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर गौरेश गांवकर, पणजे.